प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 4थो विस्वोर वोड 35 ते 41 पर्यंत। मार्क चॅप्टर 4 वर्सेस 35 to 41। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। त्या दिसा सांज जातोच ताणें तांकां सांगलें, पोलतोडी या। आनी त्या लोकांक सोडून ताका आसलो तसो ओड्यान व्हेलो। ताचे बरोबर आनिकूय ओडी आसली। तेन्ना एक मोठें वादळ मोड सुटलें आनी ल्हारां ओड्याचेर फुट्टालीं आनी ओडें उदकान भरोन बुडोवंक पावलें। आनी तो आपूण वेऱ्याशी उशाचेर न्हिदलोलो। तांणी ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी, आमी मोत्तांव, तें तुका कांयच पडोंक ना। उठून ताणें वाऱ्याक भेश्टायलें आनी दोर्याक म्हणलें, गोपचीप, थंड जा। आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली। मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले भिजूड कित्याक? अजुनूय तुमकां भावार्थना? तेन्ना ते जबोर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण म्हूण जायत? तर वारो आनी दोर्या पर्यंत ताचें आयकतात। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयलां कशे भाशेन जेजू एक वाडोर थंड करता। आनी भाव भयणीनो, हें कितें घडलें? जेजू आपल्या शिसांक आनी लोकांक आख्खो दीसभर शिकयतालो आनी तेजे उपरांत तो आपल्या शिसांक सांगता, व्हड्यान बसया आनी आमी पेले तोडी या। जेन्ना जेजू व्हड्यान न्हिदलोलो आसलो, अकस्मात हें वाडोर येयलें आनी भाव भयणीनो, आतां शीस आतां मरपाचे तोडी पावले। ते आतां बोव मारूंक लागले। जेजू उठयलो आनी म्हणलें, तुका कांय पडोंक ना की आमी मोत्तांव? तुका कांय पडोंक ना की आमी सगळे ह्या वेळार त्रासान आहात म्हणून? आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू उठ्ठा तो कितें करता? जेजू म्हणटा, गुपचीप थंड जा। आनी त्या वेळार भाव भयणीनो, तें वारें बंद जाता, थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली। त्या वेळार भाव भयणीनो, जेजू शिसांक म्हणूंक लागलो, तुमी कित्याक इतले भिजूड जाल्ले? कित्याक तुमी भावार्थ धरूंक ना? आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें शिवर्तमान आयकता, आमी आयज खरेपणी जेजूचे पाटलावदार जाल्या। जेजून आमकां सांगलां ताच्या उतरान जुवाचो 14 विस्वोर वोड 12 ताणें म्हणलां, जो कोण ताजेर भावार्थ धरता, जो कोण खरेपणी ताजेर भावार्थ धरता, जो कोण ताजो एक पाटलावदार जाला, जो कोण आतां ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, जेजू म्हणटा, हांव ताका म्हजो अधिकार दितां। म्हणटच भाव भयणीनो, आयज आमी खरेपणी आमी क्रिस्तांव म्हणटा ते आमी क्रिस्तांव जाल्या। आमी खरेपणी भावार्थी जाल्या। आमी खरेपणी एक दीस आमी मरतकूच आमी स्वर्गा राज्यान भितर सरतले, कित्याक आमी जेजूचे भावार्थ धरला जाल्यार। भाव भयणीनो, जेजून आमकां आपलो अधिकार दिला आनी आतां आमच्यान ह्या दोंगरा कडेन उलोवंक जाता, आमच्या कडेन आमच्या त्रासा कडेन उलोवंक जाता आनी आमच्यान आतां जी वायट परिस्थिती आमच्या जिवितान येयल्या, आमच्यान जेजूच्या नांवान त्या परिस्थितीक आमी बदलूंक जाता। आमच्यान त्या खडपां कडेन उलोवंक जाता, दोंगरा कडेन उलोवंक जाता। कसलें वारें येत जाल्यार आमच्या जिवितान, कसले त्रास येत जाल्यार आमच्यान त्या त्रासाक आमच्यान पयस करूंक जाता जेजूच्या नांवान। आनी भाव भयणीनो, इतलेंच न्हय, देवान आतां आमकां आपलो पवित्र आत्मा दिला। आनी भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा आमकां पयले जे त्रास येवपाचे आसा, जे आमच्या जिवितान घडपाचें आसा, ते आमकां पयलोच सांगता। म्हणटच भाव भयणीनो, आतां आमी खूब लोक जाणो की थोडे लोक आहा जे लोक म्हणटा की ताच्यान फुडें कितें घडटलें, एस्ट्रोलॉजर म्हणटा ते भाशेन ते लोक आतां ह्या लोकां कडेन वता आनी हे लोक सगळे फोटी मारून आमकां फकत भिरांत घालता। पूण पवित्र आत्मो जो जावन आसा देवाचो पवित्र आत्मो, तो आमकां जेन्ना आमी भावार्थी जाता, आमकां आतां पवित्र आत्मो मेळटा, तो आमकां जें घडपाचें आहा, जे त्रास घडपाचे आहा, ते आमकां पयलेच सांगून दिता। म्हणटच भाव भयणीनो, आमी जाणो जाल्यार की आमच्या जिवितान कसलें वारें येवपाचें आहा, कसलें वादळ येवपाचें आसा, हो आमच्या जिवितान फुडें आमी चलतना त्रास येवपाचे आसा आनी आमकां पवित्र आत्मो पयलेच सांगून दिता। आमच्यान आतां त्या वाऱ्यान वा त्या मोडान वचपाक गरज ना। आमच्यान आतां थांबून रावंक जाता।
ते वारें वो ते मोड वो जे त्रास येवपाचे आसा ते पयस जाले उपरांत आमच्या आतां फुडें वचोंक जाता. म्हणटच भाव भयणीनो, आमच्या संवसारांत आतां थोड्या दिसांनी, थोड्या म्हयन्यांनी, थोड्या वर्सांनी खूब व्हडें वाडें, खूब व्हडें मोड येवपाचें आसा. आमी जाणो देवान आमकां सांगलां की तो येवच्या आदीं खूब त्रास ह्या संवसारांत भोगपाचे आसात लोक. आनी आयज आमी खरेपणी तयारी करिना जाल्यार, खरेपणी हें जें मोड येवपाचें आसा, खूब लोक ह्या संवसारांत त्रासान पडपाचो आसा आनी खूब वायट वस्तू घडपाच्यो आसा. आनी हें पवित्र आत्मा आमकां पयलेंच सांगून दिलां की जेजू येवच्या पयलीं ह्या संवसारांत खूब लोकांक लोक त्रास भोगतलो, खूब वायट जातलें. पूण आमी आतां ही तयारी करिना जाल्यार, खरेपणी आमी आमच्या भावार्थान आमी वाडना जाल्यार, आमी देवाचें उतर शिकोना जाल्यार, तें उतर आमी नियाळ करून आमी तें उतर पाळना जाल्यार, भाव भयणीनो, जेन्ना हें मोड येतलें आमी सगळीं ह्या मोड्यान आमी ह्या त्रासान आमी बुडटले आनी आमी काबार जातले. आयज खेरीत भाशेन जेजू आमकां सांगता ह्याच्या शेवटान ज्या भाशेन जेजूच्या शिसां बरोबर जेजू आसलो आनी ताणें म्हणलें गुपचीक तोंड जा, तें वारें तें मोड बंद जालें. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमी आतां वेळ आसतना आमी आमच्या जेजू बरोबर आमी संबंदान घट जावया, ताच्या उतरान आमी घट जावया, ताचें उतर आमच्या काळजान लिपून दवरया, तें उतर आमी पाळूंक सुरवात करुया. त्या उतरा प्रमाणे आमी चलोन आमी तें मोड जें येयलां, आमी त्रास जे येयल्या ते पयस करुया. भावार्था वरवीं आमी एक जैतवंत जिवीत जियोंक आमी सुरवात करुया. आनी जेन्ना जेजू परतून येतलो आमी ताका येवकार दिवपाक आमी तयार जातले, कित्याक आमी भावार्थान आसतले, आमी पवित्र आत्मा आमकां तें सांगतलो, आमी तयार आसतले ताका एक आमंत्रण दिवपाक. आनी ही तयारी आमी करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.